आणि इन्फॉर्म करणे रेडियातून इन्फॉर्म करणे तुमचे जार का फल मीठा होता म्हणता ना प्रभुजी तशी आता मी सकट जण तुंगेला मुखांतरानं त्या सेशन का मी रक्तासेची तशी ओव्हर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. सगळा सर्वप्रथम मिगेल गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज चरणार मिगेल दंडवत प्रणाम अर्पण करता. त्या उपरांत मिगेल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि मिगेल मार्गदर्शक गुरु हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभु चरणार हांव दंडवत प्रणाम अर्पण करता. त्या उपरांत मागीर उपस्थित सकट वैष्णवाल आणि वैष्णवीला हांव चरणारी दंडवत प्रणाम अर्पण करून आशीर्वाद मागता की आयची म्हाका सेवा दिलेला हांव लायक करूया तशी म्हाका आशीर्वाद दियाची. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ऐक पडतं ना मॅम? वही प्रभुजी ऐकत असं क्लिअरच वॉइस. हरे कृष्ण. आमगेला आयचे टॉपिक बोला भारी इंटरेस्टिंग इतकं म्हळ्यार आमगेला डेली सकाळी जपान तुमकां एक हेल्प जावचे तशी हे टॉपिक. आयचे आमगेले टॉपिक आसा 3 keys ऑफ चॅन्टिंग. अटेन्शन, एब्झॉर्प्शन अँड अफेक्शन. अटेन्शन म्हळ्यार आम्ही आमगेले जपान तू कशी ध्यान दवरचें, एक लक्ष दवरून आम्ही एक जप करता म्हणून एक प्रयत्न करता आम्ही. मागीर आसा एब्झॉर्प्शन. एब्झॉर्प्शन म्हळ्यार पूर्ण रुपारी आम्ही त्या जपाक आमगेले आत्मसात करता तातूंत बुडून आम्ही एक लायक करून एक चंदान आम्ही एक जप करता. आणि अफेक्शन म्हळ्यार एक आमगेले म्हणून एक त्या जप आमगेले स्वता एक म्हणून एक प्रीत आसता ताचे वयली त्या एक अफेक्शन म्हणून आसता. त्या टॉपिकार आज आम्ही चर्चा करचे प्रयत्न करूया. भगवद्गीतांतू एक श्लोक असं अनन्यास चिंतयंतो माम ये जन पर्युपासते. तशीची श्रीमद भागवतामांचा श्लोक असं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम. तशी केलो कडेन आमगेले भगवद्गीतांतू श्रीमद भागवतमांतू चैतन्य चरितामृतंतू वरके सुमार कडेन अशी सांगिल असं जप नाव घेवका म्हणून. धर्म सर्व मंत्र सार नाम एही शास्त्र मर्म. चैतन्य चरितामृतंतू अधिलीला 7.74 हा श्लोक. कलियुगांतू एक धर्म आम्ही धर्म कसं म्हणारी नाम संकीर्तन देवा नामा जप करचे त्या एक होड धर्म. तसे अनेक सुमार कडेन भागवत मानतो की भगवद्गीतांत की चैतन्य चरितामृतांतू सुमार कडेन अशी सांगिल असं आम्ही देवाला नावाचे जप करका मंत्र घेवका देवाला नावाच कीर्तन करका. आता आमकां ह्या हांगा उपस्थित सकट जाणां गोत आसा आमकां कीर्तन खंयच्यात करचें म्हणून. आम्ही जप करचे मंत्र आसा ते महामंत्र सांगतात ताका हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे मंत्र आमकां गोत आसा आम्ही आमकां डेली आम्ही जप करता सकाळी. पण ह्या मंत्राचे जप कशी करका कशी आम्ही आमगे साधनांतू आणि मुखार वचका आयचे टॉपिक ताजे वर डिपेंड आसा. त्या आम्ही ताजे वर आम्ही चर्चा करया आम्ही प्रयत्न करया. आम्ही अशी पळयल्यार एक जप करच्याक एप्रोक्सिमेटली आमकां कितलो वेळ लागता. एक 16 राउंड्स करका जाल्यार आमकां कितलो वेळ लागता. अबाउट 1.5 नाल्यार 2 घंटे. हे 1.5 आणि 2 घंटे जपाक आम्ही जे आम्ही टाइम दितात पळय त्या पुरा डिपेंड जाता आमकां बाकीचे आम्ही 22 hours इन अ डे कसं करतात. हाऊ वी आर स्पेंडिंग अवर 22 hours बाकीचे आम्ही 22 घंटे कसं करताची त्या लेखार मागीर आमगे जपाची क्वालिटी ह्या 2 घंटे आसता. आता हे 22 घंटे आमगे वरलेले 22 घंटे आसा पळय
तांतू एक अप्रॉक्सिमेटली लेकाच आमी 6-7 घंटा आमी न्हिदेताची, म्हळ्यार आमगेलें काम आनी आसता तांतू एक 6-7 घंटा आमी काडटाची. म्हळ्यार व्हरले जाल्यार 15 घंटे अप्रॉक्सिमेटली 15 hours to 15.5 hours. हाऊ वी आर स्पेंडिंग दिस hours, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. हें भारी एक आमगेले 2 घंटे जपाचे ते एक फाउंडेशन हे 15 hours. आमी हे 15 घंटांत आमगेले टायम कशी व्यतीत करता ती एक 15 घंटांत आमी कसन करताची ताजे वयर अवलंबून आसा आमगेले बाकीचे जपात 2 घंटे. आता सपोज आमी हे 15-15.5 घंटे आमकां उरलेले आसता पळय, तांतू आमी देवाल कसं ना काम करना जाल्यार सेव करना जाल्यार अशीची टीव्ही पळयला रे, मोबायलान तूं आमगेले टायम घाला रे, नाक नातील मॅगझिन्स पळोवचे, न्यूजपेपर वाचूचे आनी हांगाचे थंयचे पुरा विशय उलोवचे. हें पुरा केले नंतर पळय, हें पुरा करतना हें गॅरंटी आमगेले नेक्स्ट डे जप आसा पळय ते तांतूंच क्वॉलिटी येना. कित्याक म्हळ्यार आमगेले कॉन्शियसनस आसा पळय, आमगेले चेतन आसा पळय ते पोल्युटेड जाला. ते पोल्युटेड जाले निमित्त आमकां नेक्स्ट डे जप तांतू इंट्रस्टय उण जावचे आनी कॉन्सन्ट्रेशनय जायना. म्हळ्यार आमी फुडले दीस कसन केला पळय तें पुरा पुरो आमकां आलोचन येता. बिकॉज आमी देवाल सेव करनी, आमी प्रभुपादाल बुक वाची न्ही, आमी भक्ताल असोसिएशन घेनी, जाल्यार पळय आमगेले नेक्स्ट डेचे जप खंडीत इफेक्ट जाता. तेंची आमी लायक कर न्हू देवाले नामस्मरण केल्यार बाकी 15 घंटांत तूं प्रभुपादाल बुक वाचिल्यार, देवाल सेव केल्यार, भक्ताल असोसिएशन घेतल्यार, हें पुरा केल्यार पळय आमगेले नेक्स्ट डेचे जप आसा पळय ते लायक जावच्याक साध्य आसा, 100% गॅरंटी. बिकॉज तेन्ना आमगेले फूल टेज कॉन्शियसनस आसा पळय, चेतन आसा पळय तें एक देवाल वयरी आसता आनी तें आमगेले नेक्स्ट डे तूं जप तूं ते रिफ्लेक्ट जाता. आतां हें एक फर्स्ट पॉयंट जालें. हें एक फर्स्ट पॉयंट आमगेले हाऊ टू इम्प्रूव अवर जपा, हें एक तांतू फर्स्ट पॉयंट जालें की आमी आमगेले बाकी उरलेले 15 घंटे 15.5 घंटे आमी कशी आमी आमगेले डिवोट करताची, खंयच्या कामांत आमी आमगेलें मन लायताची, आमगेलें काम करताची, ताजे वयर डिपेंड आमगेले नेक्स्ट डेचे जप जावचे. हें एक फर्स्ट पॉयंट. सेकंड पॉयंट नाम अपराध. आमी डेली सकाळी 10 नाम अपराध आमी वाजिताची, उलयताची जप स्टार्ट करचे कुडा आमी हें आलोचन करका, आमी हें ध्यान दवरका आमी केन्नय खंयचेय नाम अपराध करूं नज. त्या 10 नाम अपराध आसा पळय त्या भयंकर आमकां आमगेले भक्ती लेवल आसा पळय ते नश्ट करूं प्राय जाता ते. बिकॉज स्पेशली तांतूय पळय वैष्णव अपराध आसा पळय त्या भारी व्हड अपराध तो. त्या कोणाल वैष्णवांनी अपराध केला पळय वैष्णव देव सुद्दां आमकां माफ करनालो. वैष्णवान केल्यार जालें, ना जाल्यार देवाल तांतू माफी ना आमकां. आमी लास्ट टायम हांव एक लेक्चरान सांगिल्लें तें दुर्वासा मुनीलांनी अंबरीश महाराज जालें स्टोरी. तांतू अंबरीश महाराजान अपराध केल्या नंतर देवाला वरकेन तो गेलतो अंबरीश दुर्वासा मुनी. जाल्यार ताका देवाने माफ करनी. देवाने सांगला तूं मिगेल भक्ताल अपराध केला, आतां तू ताणेची तुका हें करका, माफ करका, मिगेल म्हाका साध्य ना. वैष्णव अपराध तशी आसा, आमकां देवय माफ करना आमकां अपराध केल्यार. त्यामुळे तशें जावन आमकां हे 10 अपराध आसा पळय तांतू मस्त आमकां ध्यान दवरका, ते अपराध करूं नज. जालें तितलें आमी डिवोशनल एक्टिविटींत आसल्यार बाकी 15 घंटे आमगेले पुढच्या दिवसाचे ते 15 घंटे आमी डिवोशनल एक्टिविटीजांत आसल्यार पळय अपराध जावचे चान्सीस उणे. ताजे निमित्त आमी ते डिवोशनल एक्टिविटीजांत आसता. ना जाल्यार आमगेले कसन ना कसन नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज केल्यार हांगाचे थंयचे पुरो उतर उलयल्यार नॉन डिवोटीज असोसिएशन केल्यार पळय अपराध जावचे खंडीत. खंय ना खंय आमी अपराध जावचे
डेफिनेट चान्सेस आसा. त्यामुळेची आमकां ध्यान दवरका आमी आणि असोसिएशन आमी लायक माइंडेड पीपल वाटू करता. लायक माइंडेड पीपल वाटू म्हळ्यार आमी आमी देवाला नांवांनी घेतात. आमी तेसल्या लोकां वाटू असोसिएशन घेवन आसका. त्या निमित्त आमकां अपराध करचे चान्सेस भारी होऊन जाता. हें जालें पॉयंट नंबर 2. फर्स्ट पॉयंट, हाऊ वी आर स्पेंडिंग दिस 15.5 hours other than sleeping and doing japa. या फर्स्ट पॉइंट. आणि सेकंड पॉइंट, आम्ही आमगे 10 नाम अपराध पळय तांतू मस्त आम्ही ध्यान दवरून अपराध आनी करूनच तशी आम्ही आमगे दिवस काढका. हे जाल्ले मेन 2 पॉइंट्स हाऊ वी कॅन इन्क्रीज अवर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स अवर जपा डिवोशनल लेवल. आता आयच आमगेले आम्ही आता मेन टॉपिकार येवया. मेन टॉपिक कसं म्हणणार, अटेन्शन, एब्झॉर्प्शन आणि अफेक्शन. हे आम्ही कशी आमगे जपान तू हाडयेत त्याचे हांव एक पॉइंट्स पुरा नोट डावन केला. त्या पॉइंट्स आम्ही पळोवया कशी म्हणून. आता फर्स्ट म्हळ्यार जप करच्याक एक अशी दिवसान तू आम्ही केन्नाय जप केल्यार चलता, ताचे फल आमकां मेळटाची. बट जप एक प्रॉपर टायमार केल्यार, ब्रह्ममुहूर्तार केल्यार पळय ताचे आमकां हायेस्ट बेनिफिट मेळटा. ब्रह्ममुहूर्तार केल्यार. ब्रह्ममुहूर्त म्हळ्यार सूर्योदय जावका जाल्यार एक 1.5 घंटा फुडें उठोवन एक नावन आनी आमी जप करचे स्टार्ट करता. जगन्नाथ दास बाबाजी ना सांगिल्लें असं, हांव काल अमरेंद्र प्रभू लेक्चर आयकत आशिल्लो, तातूंत तांणी सांगिल्लें, जगन्नाथ दास बाबाजीन सांगिल्लें असं, चैतन्य महाप्रभू आसा पळय, महाप्रभू सकाळी 3 दाखून 7 घंटे थंय म्हणजे 4 घंटे त्या वेळार कृष्ण प्रेम तांणी वांटिता सर्व सकट जनांक. कोण कोण इंटरेस्टेड, कोण कोण देवाला नाव घेत पळय, जप करत पळय, तांकां चैतन्य महाप्रभू 3 दाखून 7 सकाळी कृष्ण प्रेम वांटित असता. आता आमकां ताचे लाभ जावका जाल्यार आम्ही ब्रह्ममुहूर्तार उठोवन जप करता. त्यामुळे आमकां जपाचे मॅक्सिमम बेनिफिट घेवं येता. त्या फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट म्हळ्यार जपान बैसताना एक आमगेले 4 डीज आसा. देर आर 4 डीज. त्या 4 डीज कसं म्हळ्यार एक आमकां डिझायर आसता. देर शूड बी डिझायर, देर शूड बी डिटर्मिनेशन, देर शूड बी डिवोशन आणि आमगेले प्रॉपर एक डायट आसता. प्रसाद खावका आम्ही देवाक भोग लागिले त्यांचे आम्ही खावका प्रसाद म्हणून तांगेर आम्ही आहार ग्रहण करका. हे 4 डीज आम्ही ध्यान दवरका जप करका जाल्यार चांग. आणि तशीच 5 पीस, 4 डीज अँड 5 पीस. 5 पीस कसं म्हणारी, एक आमगेले प्लेस, जागो. सेकंड पोस्चर, आम्ही कशी बसताची, खंय बसताची. त्या एक फर्स्ट प्लेस खंय बसताची, घरांत वरकेन आम्ही खंय बसताची त्या व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि एव्हरी डे मागीर आम्ही प्रयत्न करून त्याच जागेर बसका. म्हणारी कसाला म्हणारी दिवसान तू आम्ही कितले वेळा त्या जाग पळयतना आमकां उडगास येवका, ओ हो आमगे जपा जागो. त्या जागेर बैसून एव्हरी सिंगल डे त्याच जाग्यार बैसून पळय, त्या जाग्यार दाखवून एक हरे कृष्ण महामंत्राची एक पॉझिटिव्ह एनर्जी उत्पन्न जाता. तशी हांवें क्लासांत आयकलेलें आशिल्लें. म्हणून आम्ही एक फिक्स जाप करता. एव्हरी डे आम्ही त्याच जागेर बैसून जप करता. त्या जाल्यार प्लेस. सेकंड आमगेले एक पोस्चर असता. एकदम पोस्चर म्हळ्यार एक व्हेरी रिलॅक्स पोस्चर आसचें आणि एकदम टाईट पोस्चर आसचें. एक साधारणशे पोस्चर आसता पण आमकां दण जावचें नज. जप करतना 1.5-2 घंटा आमकां कंटिन्यूस बसता पळय, तेन्ना आमकां दण जावचें नज, फाटी दूख आनी जावचें नज. त्या लेकार एक व्यवस्थित एक पोस्चर घेवन आम्ही बैसून जप करता. हे जाल्यार सेकंड पी. थर्ड पी आसा प्रोनाउन्सिएशन. आमगे जप करताना आमगे प्रोनाउन्सिएशन आसा पळय ते एकदम क्लियर आणि डिस्टिंक्ट आसता. ईच वर्ड आमगे जपान 3 वर्ड आसा, हरे, कृष्ण आणि राम. हे तिन्ही वर्ड एकदम क्लियर डिस्टिंक्टली आम्ही प्रोनाउन्स करता. फोर्थ पी इज फॉर पेस. एक
एक प्रॉपर स्पीडार आम्ही जप करता. अशी नाही एकदम जप कंप्लीट करची म्हळ्यार एकदम कशी पुणी करणू एकदम 4 मिनिटां तू 5 मिनिटां तू आमगे जप कैद करचे तशी पुरा माळ कैद करचे तशी पुरा आसना. एक प्रॉपर पेस म्हळ्यार एक अंदाजार एक आलोचन केल्यार एक 6.5 to 7 minutes 650 6.30 to 7 minutes एक राउंड जावका. तितले एक साधारण एक नॉर्मल पेसार आम्ही जप करता. त्या जप करताना एक प्रॉपर प्रोनाउन्सिएशन जावच्याक साध्य असं. जप स्पीड करताना लास्ट आज हरे हरे पळा त्या आम्ही खाताची हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे तशी जावच्या पुरो. त्या एक पेस वाढताना या तशी एक चूक जावच्या पुरो त्या आम्ही ध्यान दवरका आणि एक साधारण एक 6.5-7 मिनिटारी एक आमगे राउंड कंप्लीट जावचे आम्ही पेसार आसका. आणि फिफ्थ इज पी फॉर प्रेयर्स. आम्ही जप करताना कसन प्रे करताच पडा ते आमकां कळका. आम्ही जप करताना आमगे मनात एक मेन प्रेयर हेच आसका की आम्ही प्रेयर करताची कसन आमकां भौतिक आसक्ती भौतिक वस्तू जावका म्हणून नाही. आम्ही जप करताची राधाक कृष्णाक आणि मिगेल गुरु महाराजाक प्रसन्न करच्याक तांकां खुश दिवच्याक त्या भावान आम्ही एक जप करता. आता 4D आणि हे 5P हे आम्ही लक्षात एकदम प्रॉपरली दवरून आम्ही आमगे जप स्टार्ट करता. तेन्ना आमगे जपाचे एक क्वालिटी आस पळय तातूंत आम्ही इम्प्रूव्ह करचे साध्य जाता. हे फर्स्ट पॉइंट जालें आमगेले ब्रह्ममुहूर्तारी उठोवन आम्ही जप स्टार्ट करता म्हणून. ब्रह्ममुहूर्त म्हळ्यार एक सूर्योदय जावचे एक 1.5 घंटे फुडें आम्ही उठोवन जाल्लारी आउट ऑफ 100% आय वुड से 99% आम्ही न्हावन जप करता. बट केलो पटी केलो लेक्चरान सांगताची ब्रह्ममुहूर्तान तू टाइम वेस्ट करच्यान करना जाल्यार इमिडिएटली तोंड आनी धुवन बिकॉज आम्ही न्हिदेलेले आसताची उठोवन एक तोंड हात आनी प्रॉपर धुवन मागीर उदक पिवन एक ग्लास भर उदक आनी पिवन मागीर जप करू बस येता. तशी एक ब्रह्ममुहूर्ताक वेळ आम्ही वेस्ट करना जाल्यार तशी मागीर मध्य उठोवन आमगेले वॉट एवर आमगे डेली एक्टिविटीज आस पळय रेस्ट रुमा वचून आमगेले कसं न्हावचें आनी करून मागीर आम्ही कंटिन्युएशन करी येता जपांत. बट प्रॉबेबली स्पीकिंग द राईट वे इज आम्ही उठे सत्ताना न्हावन आमगे नित्य कर्म पुरा करन न्हावन आनी जप करू बसल्यार त्या एक तिलक आनी लावन देवाल ऑल्टर ओपन करन घर कडेन देवा कपाट आस पळय ओपन आनी करन देवाल येद्रा बैसून देवाल विग्रह येद्रा बैसून मूर्ती येद्रा बैसून आम्ही त्या जप आमगेल्या 5Pचे लक्ष दवरन ध्यान दवरन तशी बैसून जप केल्यार पळय तातूंत एक लायक आमकां एक पॉझिटिव्हिटी येता. तशी मस्त लेक्चरान तांणी सांगिल्लें आसा. तशीची फर्स्ट आमगेलें जाल्लें ब्रह्ममुहूर्ता उठोवन सेकंड जाल्लें आमी न्हावन आनी प्रॉपर बैसून प्रॉपर आमी जप करता. तशीची हें जाल्लें आमगेलें प्रॉपर जाग्यार बैसून. थर्ड पॉइंट आमी तुलसी महारानी आमगेले आस पळय त्या तुलसी महारानी घेवन आमगेले येद्रा दवरन आमी ताका तिका सरकांबले तिका प्रदक्षिण घेवन तिका प्रणाम करन आनी तिका येद्रा दवरन आमी जप स्टार्ट करता. केन्ना एक असोसिएशन सांगतात पळय आता घरान तूं मॅक्सिमम आमकां असोसिएशन कोणालें मेळचें कश्ट कितें म्हळ्यार बामूण आनी बायल दोनी ह्या चेडू आमी हातूंत आसतना भक्तींत आसतना वरकेय कंटिन्यूस असोसिएशन मेळचें कश्ट. म्हळ्यार सकाळी सकाळ घर कडेन एक धांवपळ आसता कामार वचचे आस की चेडूं स्कूल आस की कॉलेज आस की त्या म्हळ्यार त्या निमित्त एक असोसिएशन मेळचें कश्ट. बामणाक बायल आयला आनी बायल आयला बामणाक एक असोसिएशन मेळचें कश्ट. त्या वेळार आमकां तुलसी महाराणीलें एक असोसिएशन घेवन तुलसी महाराणी येद्रा दवरन आमगेल्या आनी आमी तांकां एक राउंड बैसून केलो जाण आसल्यार घर कडेन बायल आसल्यार बामूण आसल्यार चेडू आसल्यार मध्य एक तुलसी महाराणी दवरन आमी तातूंत सुत्तकाण बैसून तुलसी महाराणी येद्रा आमी एक जप करता. हाजी वयर एक लायक एक हरिदास ठाकुराल एक आनी त्या एक ती वेश्य आशिल्ली पळय प्रोस्टिट्यूट त्या तिगेलें एक आमकां एक उदाहरण आसा येद्रा. म्हळ्यार तिणें कंटिन्यूस ती हरिदासाक अपवित्र करून आयली ती वेश्या 3 दीस कंटिन्यूस दीस रात्र ती प्रयत्न करत आशिल्ली हरिदासाक
हरिदास ठाकूराक अपवित्र करच्याक जाल्यार ती करू जायनी कितें म्हणारी हरिदास ठाकूर जप इतली स्ट्रॉंग आशिल्लें इतली तांगेली क्वॉलिटी जप आशिल्ली तांगेल्या ती प्रोस्टिट्यूट चेंज जाली ती वेश्यस पळय ती चेंज जाली पण हरिदास ठाकूर मात्र अपवित्र करूंक साध्य जायनी तेन्ना ते हरिदास ठाकूराक निमगिले की आतां हांव कशी तुगेल हांवें आतां जप आनी करूंक स्टार्ट केला बट आतां म्हाका मुगेल जपाची क्वॉलिटी मुगेल भक्ती म्हाका वाडोवगा ताजे निमित्त हांव कसन करचें तेन्ना हरिदास ठाकुरान तिका सांगिल्लें आशिल्लें एक अंत्यलिलांतू 3.137 ते 137 एक श्लोक आसा निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवा निरंतर नाम लो करो तुलसी सेवा अचिरती पाबे तुम्ही कृष्णेर चरण हे तिका हरिदास ठाकुरान सांगिल्लें आसा कंटिन्यूस जप करी नाव घेवका देवाले सेकंड तिका सांगिल्लें तुलसी सेव करका तुलसी सेव म्हणा कसं नाही तुलसीक जल अर्पण करचें तुलसीक प्रदक्षिणा करची तुलसीला प्रणाम करचे तुलसीक या पुरा सेवा तुलसीला हरिदास ठाकुरान तिका सांगलें फर्स्ट निरंतर नाव घे ऑलवेज 24 hours ती मागीर हरिदास ठाकूर म्हणजे तिणे मागीर 192 राउंड स्टार्ट करचे स्टार्ट केलेले मागीर तिका दीक्ष दिवन तिका हरिदासी म्हणून नाव दिलेलं हरिदास ठाकूरान ती मागीर 3 लाख नाव ती वय हरिदास ठाकूरा बरी म्हणजे ती घेवच्या स्टार्ट केल्या तांतूय मागीर ती वय तुलसी सेवा करता आशिल्ली आणि तेन्ना कसन जाता म्हणारी अचिरती पाबे तुम्ही कृष्णेर चरण इतलं आमी तुलसी सेवा केला री आणि निरंतर नाव घेतला री खंडीत आमकां देवाला शेल्टर मेळटा देवाल आमकां गती प्राप्त जाता म्हणून तशी हरिदास ठाकुरान सांगिल्लें आसा तिका हरिदासीक आनी आमगे जप आज क्वॉलिटी इम्प्रूव करता जाल्यार अलॉंग विथ तुलसी महारानी आम्ही हरे कृष्ण महामंत्राचे कार्ड आस पळय त्यावेळी आम्ही येद्रा दवरत आमगेला ना जाल्यार आम्ही आमगेले राधा माधवाल फोटो की राधा श्याम सुंदराल फोटो राधा कृष्णाल फोटो आमगेले येद्रा दवरून आम्ही एक जप करी येता कितें म्हळ्यार नॉर्मली आम्ही एक दोळ बंद करून जप करता टू हॅव अ कंप्लीट कॉन्सन्ट्रेशन आम्ही नॉर्मली एक दोळ हलका एक बंद करून जप करला रे तर लायक कसाला म्हळ्यार दोळ ओपन आसला रे आमकां आंगाचे थंयच पुरो दिसता ना हांगा लायट घरा लायट चाल दवरला रुमान लायट चाल दवरला फॅन चलता आसता अरे तू ह्या रुमान कोणय ना ती जाल्यार लायट चाल आसा रूम फॅन चाल आसा तांतू पुरो आमगेले लक्ष वता त्या निमित्त आम्ही एक असं जागेर बैसका जप करताना खंय आमकां कसनी डिस्टर्ब जावच्या नज कोणय डिस्टर्ब करू नज आम्ही एक जाग एक फिक्स अशी करता म्हळ्यार पाय आम्ही कोणाकय आड्डावण म्हणून जावच्या नज एक रूमांत एक लायक एक जाग आम्ही घेवन थंय बैसका आणि थंय आमकां निरंतर दोळ आनी एक कंप्लीट बंद करून फुल मेडिटेशन फुल ध्यान दिवन आम्ही जप केला रे लायक जप करी येता आता दोळ बंद कसाला करचे म्हळ्यार ताजी खातीर की आमगेलें मन आंगा थंय हें पळयल्या त्या पळयल्या मागीर थंय मन वता त्या मागीर उलोवच्या मन जाता तें आमकां डिस्ट्रॅक्ट जाता त्या निमित्त आमी एक दोळ एक हलकासो बंद करून आमी जप करचे प्रयत्न करता तेन्ना आणि जप करताना आमी कशी जप करता एकदम मिडियम आवाज आहे म्हळ्यार एकदम होगूर न्ही आणि एकदम जोरान मरके न्ही होगूर इतल्या न्ही म्हळ्यार आम्ही जप करताना आम्ही कसन जप करताची कशी जप करताची आमगे प्रोनाउन्सिएशन पळय ते आमकां आयक पडटा आणि इतले जोरान करच्या नज की आमगेल निमित्त बाकीच्यांक डिस्टर्ब जाता तितले जोरान करच्या नज आता सपोज एक आम्ही एक उदाहरण घेतला रे एक आम्ही एक उदाहरण घेऊया एक आमगे गुरु महाराज आसा आमगे गुरु महाराज आमकां सांगता हांव हांगा बैसता तुगे लागीं तू एक जप करी एक माइल्ड हान तू जप करी तेन्ना आमी कशी जप करताली गुरु महाराज एक सौम्य एक व्हेरी सॉफ्ट अँड सुदिंग वॉइसार आमी जप करताली त्या नमनारे आमगे जप आसता
सपोज अशी एक 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 आउट ऑफ द बॉक्स कसं नाही जाल्यार कृष्णा नायल्यार कृष्णान सांगल्यार आमकां ओके हांव तूं गेल्या तर बसता जप करी तेन्ना आमी जप कशी करताली विथ प्रॉपर अटेन्शन विथ प्रॉपर प्रोनाउन्सिएशन एंड विथ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सूदिंग वॉइस एक चंदायर एक हलका मस्त हुबूरय न्ही आनी मस्त जोरानय न्ही त्या तशी आमी एक जप करताली त्या नमीन आमी एक डेली आमगेले जप करता तशी आमी एक प्रयत्न करता प्रोनाउन्सिएशन हांव सांगलें प्रोनाउन्सिएशन जाल्ले तितले आमी कॉन्सन्ट्रेट करून एकदम क्लियर आनी डिस्टिंक्ट आसता एवरी एंड ईच वर्ड 16 वर्डां आमगेले त्या जप मात्र 3 तातूं शब्द आसा हरे कृष्ण आणि राम हे तिन्ही वर्ड आस पळय एकदम क्लियर डिस्टिंक्टली आमी प्रोनाउन्स करता केलोपटी कसन जात म्हळ्यार आमकां जप करताना साध्य आसा बिकॉज आमकां प्रॉपर रात्री न्हीद मेळ्ळी जाल्यार और मे बी आमकां प्रिवियस डे फूल दीस आमकां चड काम आसल्यार आनी पळय आमकां प्रॉपर एक न्हीद मेळना साध्य आसा देर इज पॉसिबिलिटी जप करताना आमकां न्हीद येवच्या पुरो केलोपटी जाता तशी म्हळ्यार आमगे बॉडी आमकां सपोर्ट करना तेन्ना त्या वेळार कसन करता म्हळ्यार इफ वी आर सिटींग एंड चॅन्टिंग आमी बैसून जप करतात जाल्यार पळय तेन्ना आमकां कळटा आमकां आतां न्हीद म्हळ्यार आमकां बॉडी सपोर्ट करना आमकां न्हीद वर येता आसा तेन्ना आमी कसन करता म्हळ्यार उठून राबून जप करता राबून आमी जप करचे स्टार्ट करता आता सपोज आमी राबून एक चिके वेळ केल्ले जाल्यार आमकां बॉडी सपोर्ट करना आमकां जायना कॉन्सन्ट्रेशन जायना जपार तेन्ना आमी चमकून हगूर हगूर चमकून घरकड आसल्यार घरांत देवस्थाना आसल्यार देवस्थानांत हॉलांत आमी चमकून जप करता आता केलोपटी कसं बॉडी सपोर्ट करना जाल्यार इवन चमकून आमकां जप करूंक कश्ट जाता म्हळ्यार तितलें कॉन्सन्ट्रेशन जायना आमगेले ध्यान तितलें आमगेले जपांत येना लागना तेन्ना आमी कसन करता म्हळ्यार धांवन करच्यानच जप तेन्ना आमी जपमाळा सायडार दवरून जपमाळाक प्रणाम करून एक 10-15 मिनिट रेस्ट घेवयेत एक स्मॉल नॅप घेवचें ना जाल्यार आमकां कसन आवडता पळय मे बी आमकां भजन करचें आवडचें कीर्तन करच्याक आवडता की आमकां देवाल सेव करचें आवडता पळय तें एक 10-15 मिनिट आमगेलें एक मन डायवर्ट करच्याक करयेत तें जाय की तांतूं एक व्हड एक सेशन जावचें न्हू 1 घंटाचें एक 10-15-20 मिनिट तें कर न्हू वापस तें दवर न्हू वापस वी शूड ट्राय एंड स्टार्ट अवर जपा तेन्ना आमकां मॅक्सिमम टायम I will not say all the time, but maximum time आमकां वापस एक कॉन्सन्ट्रेशन जप एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ राउंड्स वापस कॉन्सन्ट्रेशन करच्याक आमकां साध्य आसा डेफिनेटली तें हांव म्हगे प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स हांव सांगू जाता सेकंड थिंग आनी एक पॉयंट म्हळ्यार केलोपटी मस्त जाणांक अभ्यास आसता जप करताना आमी नांव आनी आमी दुसऱ्यांनी सकट काम करता स्पेशली सकाळी माताजींक सुमार सकट काम आसता सकाळी बिकॉज मॅक्सिमम घरांत तूं एटलीस्ट बॉम्बेन मॅक्सिमम बॉम्बेन सकळा घरांत पळय उदक येवचे टायम म्युनिसिपालिटी उदक येवचे टायम सकट 7 गंटला आनी तेन्ना ताचे फुडें आमगेले जप कैत जाल्यार जालें ना जाल्यार अर्द मन आमगेलें उदकांत आसता उदक भरका म्हणून आनी अर्द मन आमगेल्या जपांत आसता तेन्ना केलो जाण कसन करताजी एक हातान जप करताजी आनी दुसऱ्या हातान आमी उदक आनी भरताजी ना जाल्यार आतां कामार वचका बामणाक चेडवांक कॉलेज आनी स्कुला वचका म्हणून त्या फ्रिजा तकून रांदकेयांनी काडचें एक हातान तो आमगे जप चलता आनी एक हातान आमी रांदकेयांनी काडचें मागीर तें दूद आनी हुवन करचें तें पुरो सुमार सकट जाता आसता एकवटू बिकॉज आमकां टायम ना मिगेल म्हळ्यार दॅट इज माय ओपिनियन आमी तशी करूं नज बिकॉज जेन्ना आमी जप करतात पळय दॅट मिन्स दिस इज अवर प्रायवेट टायम विथ कृष्णा
हे आमगेल कृष्णा लोटूक अपॉइंटमेंट. And when we are taking an appointment with Krishna, ते नमगेल प्रायोरिटी आसता कृष्णा. आमगेल विंगड सकड काम आसचेना जाला रे आमका केलो पटी आसता आता उद्दा सोडू जायना आमका जाऊ का उद्दा पिऊ का न्हाऊ का पुरा उद्दा जाऊ का भरका म्हणाला वय ना तेच ना हातना आशिल त्या राऊंड आसपाळा त्या जप माळा त्या राऊंड आम्ही कंप्लीट कर न्हू माळ एक साइड दवर न्हू हे पुरा काम कर न्हू वापस आम्ही जप कर का त्या मिगेल ओपिनियन ना जाल्यार वी आर डिवायडेड इंटू बोथ द साइड्स. अर्ध आमगेल मन जप आंतूय आसता अर्ध काम आंतूय आसता ना त्या समज आता ना आमगेल जप समज आता त्या निमित्त आम्ही खंयचे एक काम करका या आम्ही जप कंप्लीट करका ना जाल्यार आमगेल विंगड पुरा काम आनी करून मागीर वापस जप करू बैस का. सेकंड म्हणारी आनी एक पॉइंट म्हणारी आमगेल मन आसपळा हे मस्त चंचल. भगवद्गीता तू अर्जुनाने कृष्णाक सांगितलं चंचल ही मना कृष्ण. मन मस्त धांवता अंगा थंय आता एक आत्ता मी अंग आसाची आता हांव मिरा रोडाक कांदिवली मिरा रोडाक मिगेल घरकड बैसला एक फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड तू आय कॅन गो एनीवेअर. मन म्हणा तशी इट रन्स व्हेरी फास्ट. मन मस्त चंचल मन त्या मनाक मन जेन्ना आमकां आनी एक आमी पळयल्यार पुराणाक एक्सपिरियन्स आसताली ह्या विशयाक जेन्ना जप करता बैसतात पळय तेन्ना आमकां पुरा काम उडगास येता ना पुरा दिवसाक पुरा काम त्या जपा वेळार उडगास येता. आज ऑफिसांत हें काम आस घरांत तें काम आस चेल्लाल एग्जाम हें तें पुरा त्या जपा वेळार उडगास येवचो. जपा फुडें उडगास येना जप जाले नंतर आमकां उडगास जावचो ना डेफिनेटली उडगास जायना मागीर आमी आमगेल्यान तूं वचतात. पण जशी माळ हाता येयल पळय जालें मायाल अटॅक येता तेन्नाची माया अटॅक करता. माया कसन म्हणारी मायाल काम कसन म्हणारी आमकां अडकवचें तू आज नाही आत्ता नाही थोड्या वेळान जप करी त्या मायाल काम. बट आम्ही प्रयत्न करका मायाक डिफीट करचे. मॅक्सिमम टाइम हांव पळयला माया विन जाता बट समटाइम्स वी हॅव टू पुट एन एफर्ट टू बीट माया ऑल्सो. ऑलवेज वी कॅनॉट गिव कन्सीड डिफीट टू माया. तेन्ना आम्ही प्रयत्न करका मायाक डिफीट करू कशी म्हणारी मन अंगा थंय पुरा कडेन वत्तान पळय मनाक आपास कशी आपास हाडका आमगेल जपांत. तेन्ना कसन करका म्हणारी आम्ही दोळ बंद करन जप करताना देर आर चान्सेस आमगेल मन अंग थंय आनी वचा पुरो. तेन्ना मनाक हाणू एक वेळा दोळ उघडका ते दोळ उघड सत्ताना येद्रा तुलसी महाराणी दिसता येद्रा हरे कृष्ण महामंत्राच कार्ड दिसता येद्रा आमगेल देवाल राधा माधवाल की राधा श्याम सुंदराल की फोट दिसता पळय तेन्ना वापस आमगेल मन वापस हाडू येता जपारी. ते एक वेळा आपास 2-3 नांव 2-3 वेळा मंत्र आम्ही दोळ उघडू घेतलं जाता आपास आम्ही दोळ बंद करून जप करी येता तेन्ना आमगेले आपास एक चान्सेस आसता 2-3 माळ आमगेले वापस एक लायक करून जावचे साध्य आसा. तें एक ट्रिक मायाक हरोवका जाल्यार वी हॅव टू बी व्हेरी मच ऑन अवर टोज. आम्ही एकदम तत्पर आसतात मायाक हरोवच्याक. आनी एक पॉइंट म्हणारे हांव बरयला जप करचे म्हणारे आमकां एक चान्स एक ऑपॉर्च्युनिटी खंयची ऑपॉर्च्युनिटी कृष्णाल वटू टाइम स्पेंड करूंक. दीस 2 hours आउट ऑफ 24 hours हे 2 घंटा एक्सक्लुसिवली आय वॉन्ट टू बी विथ कृष्णा अँड नोबडी एल्स. तेन्ना आमगेल आनी कृष्णाल मध्ये कोणेय येवच्या नज खंयची वस्तू येवच्या नज कोणेय येवच्या नज ताजे आमी एकदम ध्यान दवरका. तितले त्या स्टार्टिंग 4D टू 8D आसपा डिटर्मिनेशन त्या आमगे डिटर्मिनेशन आसता की नाव दिस इज एक्सक्लुसिव टाइम फॉर माय जपा अँड जपा मीन्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ कृष्णा बिकॉज आमगे कृष्णा वटू एक अपॉइंटमेंट आम्ही घेतला. आता आम्ही
सपोज आमगेल घरकड कोणे येत म्हणून आमकां कळटा की कोणे आयला रे, आमी तांकां कशी टायम दिता. फॉर एग्जाम्पल आमगेल घरकड एक एक फेमस पर्सनालिटी आयली ना, आमगेल घरकड कोणे वैष्णव आयली ती जेवणाक प्रसादाक, आनी तेच आमी तांगेल कसे टाइम स्पेंड करतात पडा, एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड करता. आमगे फुल कॉन्सन्ट्रेशन तांगेल वेर आसता. तांकां कसन जाऊ का, कसन तांकां नाका, कसन प्रसादम दिता तांगे प्लेटान कसन सरलें ते आमी एकदम तांगे आमगे पुरो मन ताजे वयरी आसता. तशीच ही जप करताना आमकां हें ध्यान दवरता, आमगेल एक्सक्लुझिव्ह आमगेल टाइम पळय, दिस इज फॉर कृष्णा. त्या 2 घंटे आम्ही कसनय वस्तू आमगेल आणि कृष्णांमध्ये येवच्या नज, आणि कोणेय आमगेल आणि कृष्णांमध्ये येवच्या नज, इन्क्लुडिंग अवर फॅमिली मेंबर्स. फॅमिली मेंबर्स आमगेल लोटू तेतून उलोवच्या आयला री तांकां सांगता बाबा वेट, आत्ता नाही, मिगेल माळ जावो 16 राउंड कंप्लीट जावो, त्यानंतर हांव तुमगेला फोटो उलयता. तांतू एक्झाम्पल हांव लेक्चरांत आयकलेलें. गिरिराज महाराज आसता, ही जोडून गिरिराज महाराज, तांणी बॉम्बे राधा रासबिहारी टेम्पल प्रेसिडेंट आसली. तेन्ना परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जॉइंट ही वॉज व्हेरी न्यू. तांणी रिसेंटली जॉइन केलेले तितल्याची इस्कॉनान. ते लोकनाथ स्वामी महाराज राधा रासबिहारी टेम्पलांत आशिल्ली, आणि इट वॉज अ चॅन्टिंग सेशन चलता आशिल्लें. आफ्टर मंगला आरती, तुलसी आरती आनी चॅन्टिंग सेशन जाता आशिल्लें. तेन्ना सम गेस्ट आयली ती, आणि लोकनाथ स्वामी महाराजाक सांगलें आमकां हे टेम्पल प्रेसिडेंटाक मेळका. तेन्ना लोकनाथ स्वामी महाराजान तांकां गिरिराज महाराजा रुमा कडेन व्हेल्लो थंय, आनी तांकां सांगलें तुमी भायर राबाजी, हांव भितर सांगून येता परमपूज्य गिरिराज महाराजाक की कोण तुमकां मेळूं आयलात म्हणून. तेन्ना लोकनाथ स्वामी महाराज भितर वचून गिरिराज महाराजाक सांगू वताना तांणी लोकनाथ महाराजान पळयलें गिरिराज महाराज जप करताच म्हणून. त्या तांणी पळयलें. तेन्ना लोकनाथ स्वामी महाराजान सांगलें तांकां तुमकां कोण मेळूं आयलात, थोडो पळयात तुमी कोण म्हणून. ताका गिरिराज महाराजान एकदम पॉइंट ब्लँक तांकां लोकनाथ महाराजाक उत्तर दिलें, सॉरी आय एम बिझी, आय कॅनॉट मीट नाव, आतां म्हाका मेळूं टायम ना, मिगेल जप जाले नंतर हांव मेळटा, हांव मागीर मेळटा म्हणून सांगलें. जप जाले म्हणून न्ही, हांव मागीर मेळटा म्हणून सांगलें. तशीच मागीर लोकनाथ स्वामी महाराज भायर आयली ती, आनी तांकां गेस्टाक सांगलें आतां तांणी बिझी आसाची, तुमी मागीर येवन तांकां मेळात म्हणून. आतां लोकनाथ महाराजाक तितलें आतां ही वॉज व्हेरी न्यू, त्या वेळार तांकां तितलें जपाची इम्पॉर्टन्स गोत ना आशिल्लें. ताका तांणी अशी मनां लेखलें इज नॉट गिरिराज महाराज काही तशी काम आनी काही करना, बसून खाली चॅन्टिंग करता तांणी मेळ्ळें आशिल्लें. तशी तांगेल मनांत आयलें. तांणी वचून मागीर गिरिराज महाराजाक सांगलें महाराज तुमी यू कूड हॅव इजिली गिवन द टायम, तुमी टायम दिवेत आशिल्ले मेळूक. तेन्ना गिरिराज महाराजान लोकनाथ स्वामी महाराज सांगलें आमगेले दिवसाचे आनी आमगे लायफाचे फर्स्ट प्रायोरिटी जप आसता. जप सोडून आमी विंगड खंयच्याय कामाक इम्पॉर्टन्स दिवच्या नज. बिकॉज आउट ऑफ 100% ऑफ अवर साधना, आमगेल 100% साधना तू 99% डिपेंड्स ऑन जपा. ओनली 1%, ओनली एंड ओनली 1% मात्र बाकी पूरा एक्टिविटीज येता. तांतू आमगेले डेटी वर्शिप जाल्ले, भोग जाल्ले, देवाल सेव जाल्ले, वैष्णव सेव जाल्ले, पूरा जाल्ले. बट 99% ऑफ अवर साधना एक्सक्लुसिवली डिपेंड्स ऑन जपा. आणि जप करता जशें हांव सांगलें पळय, वी आर गिविंग टायम टू कृष्णा. इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू बी एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ कृष्णा. सो वी हॅव टू बी एक्सक्लुसिवली आमी त्या टाइम दिवका कृष्णाक. आनी एक पॉइंट म्हळ्यार जप करताना हे आमगेले एक अटेंटिव्ह चॅन्टिंग एट पॉइंट्स हे पुरा हाऊ टू बी व्हेरी अटेंटिव्ह वायल चॅन्टिंग. आनी एक पॉइंट म्हळ्यार जप करताना आमगेल जितले भौतिक जगताचे कनेक्शन आसा पळय, आमगेल बायल,
बामूण काम ऑफिस न्यूज हें तें पुरा जितले पुरा हें आसा पळय कनेक्शन तें पुरा आमी कट ऑफ करता. वी शुड स्विच ऑफ द कनेक्शन. तें पुरा कट ऑफ कर न्हू कृष्णा लोटू आमगेल कनेक्शन कनेक्ट करता जप करताना. वी शुड बी एक्सक्लुसिवली कनेक्टेड टू कृष्णा. आम्ही आमगेल्या पुरा भौतिक जगताचे जितले कनेक्शन आसा पळय ते पुरा आमी स्विच ऑफ करता. एवरी एंड ईच थिंग इन्क्लुडींग अवर सेल्फ वी हॅव टू फॉरगेट. तेतना आमकां लिटरली आम्ही कसं ते मिनींग आसा पळय वी आर नॉट द बॉडी वी आर द सोल. वी शुड ट्राय टू कम एट दॅट लेवल. वी शुड फॉरगेट अवर सेल्फ ऑल्सो. आम्ही आमकां स्वताक विसरून वचका. त्या लेकार आम्ही जपांत आम्ही तितले डिटर्मिनेशन आहे तितलं आमकां कॉन्सन्ट्रेशन हाडची तशी प्रयत्न करता. कितें म्हळ्यार आनी एक पॉयंट म्हळ्यार हे हरे कृष्ण महामंत्र आसा पळय हे एक पासवर्ड. खंयचे पासवर्ड खंयच्याचें हें पासवर्ड गोलोका वचका जाल्यार ते बागील ओपन करचे आसा पळय. गोलोकांत वचका जाल्यार एक बागील आसता ते बागील ओपन करचे हे पासवर्ड कसन म्हळ्यार आमगेले हरे कृष्ण महामंत्र. आतां आमकां एक साधारणशी एक आमगेले एक एंड्रॉइड फोन ओपन करता जाल्यार आमकां पासवर्ड जावका. ते पासवर्ड विसरल्यार आमकां फोन ओपन करूं जायना. एक पासवर्ड विसरल्यार आमकां आमगे लॅपटॉप एक्सेस करूं जायना. एक साधारण मटेरियल वस्तू ती. तर हें हरे कृष्ण महामंत्र स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचें एक मंत्र ते. तर ताका आमी कितले ध्यानपूर्वक उडगास दवरका ते पासवर्ड ते आमी लेखता मनांत. आमगे जिवनांतू खंयची परिस्थिती येवं कशी परिस्थिती येवं आमगे जिवनांतू कितलेय प्रॉब्लेम्स येवं कितलेय चांग जावं इन वॉट एवर सर्कमस्टेन्सीस कसं नाही जाल्यार आमकां हें पासवर्ड विसरूं नजे. ते पासवर्ड कसं म्हळ्यार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे 16 लेटर्स हे 16 वर्ड आसा पळय ते पासवर्ड आमी आमगे लायफांतू खंयच्याय परिस्थितींतू आमकां विसरूं नजे. बिकॉज दिस इज अवर पासवर्ड टू एंटर इनटू गोलोक वृंदावन. आमकां हें गोत्त आसता आनी एक पॉयंट म्हळ्यार हे हरे कृष्ण महामंत्र आसा पळय ते भौतिक जगताचे मंत्र न्हय ते. हे आमकां एक उडगास आसता एक ध्यान आसता. हे मंत्र आसा पळय ते गोलोका दाखून आयला डायरेक्ट. सांगतात पळय गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन. हे डायरेक्ट गोलोका दाखून चैतन्य महाप्रभूने आमगेले वयर व्हड एक दय केला आनी हे आमकां एक मंत्र दिला. आनी आमी हे मंत्राक पळय केलो फावटी आमगेले वी टेक इट फॉर ग्रांटेड यू नो. आतां आमकां भौतीक जगताचे एक अभ्यास न्हू तो एक जंय आमी हार्ड वर्क करना जाल्यार पळय आमकां तें एक खुशी जायना. कसं नाही मेळटा म्हणून आमकां एक मनांत अशी एक आमगेलें मन जाला न्ही हार्ड वर्क केल्यारय आमकां मेळटा तशी म्हणून एक आमगेले एक मनांत एक घटी बसला. सो वी टेक चॅन्टिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र व्हेरी लायटली. हें कसं न्हय इतले इजी चॅन्ट करना आमकां देव मेळटो तें एक व्हेरी आमी एक लायटली घेता. बट तेजें एक एग्जाम्पल कसं म्हळ्यार वी आर इग्नोरिंग द डायमंड. एक डायमंड आमी सोडताची अँड वी आर रनिंग आफ्टर द स्टोन्स. आमी एक फातरा मागशी धांवताची आनी एक चिंतामणी आमगेले हाता आसा पळय ताची आमी व्हॅल्यू करनात. when we are not paying attention, when we are not fully concentrating आमी आमगेले जपांत आमी कॉन्सन्ट्रेट करनाची आमगेले एक पूर्ण आमी एक भाव दिवन मन दिवन आमी जप करनात पळय
तेच ना, ते एक एक्झाम्पल कसं जात म्हणाली आमगे हातान एक चिंतामणी दिला चैतन्य महाप्रभून. चिंतामणी कसं म्हणाले हरे कृष्ण महामंत्र जप एक चिंतामणी स्टोन ते आमकां हातान दिला चैतन्य महाप्रभून. जाल्यार आमी कसं म्हणाली आमकां आळस आहे आमकां ताचेर विश्वास ना. कसं नाही इतलं छान एक मंत्र केला जातो एक एक मतलब एक इग्नोर करता आमी. तांतू एक लायक एक अमरेंद्र प्रभून एक लायक एक सान एक सांगील आशिल्लें. एक पटी एक भक्तू कृष्णा लागेलो. आता 100 मार्कात पेपर हरे कृष्ण एक 100 मार्कात पेपर आशिल्ले. तो भक्तू कृष्णाला चमकलो कृष्णा हे 100 मार्कात पेपर म्हाका पास जाऊ का जाल्यार हांव कितलो मार्कात बरोव का. तेन्ना कृष्ण म्हणालो पास जावच्याक 40 मार्क जाऊ का म्हळ्यार तू बरोव का 40 नाल्यार 45 मार्कात पूण तू बरोव का तेन्ना मात्र न्हू तू पास जावचें. तो म्हणतो ओ 45 मार्कात बरोव का जाता भारी कष्ट हें म्हाका जायना तितलो बरोवच्याक. कृष्णाल कसं म्हणारी ये यथामा प्रपद्यंते तुम कितलं पर्सेंटेज सरेंडर करतात पडा तितलं पर्सेंटेज कृष्णा तुमकां वयर कृप दय करता कृपा तागे मर्सी दिता तो. थंय दाखून कृष्णाला दाखून तो मनीस पळय तो चैतन्य महाप्रभूला चमकलो. चैतन्य महाप्रभूक ताणें निमकेला. चैतन्य महाप्रभू तू कशी कलियुगान तू आयिल्लो आता कृष्ण द्वापर आयलो ताण म्हाका सांगला 100 दाखून म्हाका पास जाऊ का जाल्यार 40 मार्क जाऊ का आणि तितल्या मार्कात हांव बरोव का तसल्यार मात्र तो म्हाका पास करता. आता तुम्ही म्हाका सांगा ती हांव कितलो मार्कात बरयला तुम्ही म्हाका पास करताची. ताका चैतन्य महाप्रभू म्हणाले ओके तू एक 10-20 मार्कात बरय वयरचे 20 मार्क हांव तुका ग्रेस दिवन हांव तुका पास करता. हा काने आळसाय तांतूय आळसाय हो 20 मार्काचे हांव बरोव का तितलो म्हाका टायम काडका ते आलोचना हाका त्या मनशाक. ताका तो म्हणत ना ना तितले म्हाका करूं जायना चैतन्य महाप्रभू कसन करचें तूं म्हाका सांग. ताका चैतन्य महाप्रभू म्हणाला नेक्स्ट विंडोन पळय नेक्स्ट विंडोन तू नित्यानंद प्रभू बसला ताक निमगी तो कसं आनी एक कन्सेशन दिता जाल्यार पळय. ताका तो नेक्स्ट विंडोन चमकलो चैतन्य नित्यानंद प्रभूला चमकलो तो मनीस. आता त्या सेम क्वेश्चन ते सेम ताणें नित्यानंद प्रभूक सांगलें. नित्यानंद प्रभू हांव कृष्णाला चमकलोलो ताण सांगिल्लें 40 नाल्यार 45 मार्क्सात म्हाका बरोव का तसल्यार मात्र हांव पास जावचें. जाल्यार चैतन्य महाप्रभून म्हाका थोडें कन्सेशन दिला. चैतन्य महाप्रभून सांगला 10 नाल्यार 20 मार्कात बरय वयले 20 मार्क हांव तुका ग्रेस दिवन पास करता. आता तुमगेल अभिप्राय कसं ना हांव कितलो मार्कात बरोव का म्हणून तुम्ही सांगाची. तेच ना नित्यानंद प्रभू सांगता तू एक काम कर तू तुगेल घरा दाखून एक्झामिनेशन हॉलात यो पेपरार तुगेल नांव बरय आणि तू वस 40 मार्काचे हांव बरोवन दिता तू पास करता. त्या नित्यानंद प्रभून ताका सांगला. तितले जाता ना वो सांगता ओ हो कसन करचें आतां हांवें आतां नांव बरोव का जाल्यार हांव घरा दाखून येवं का हांगा एक्झामिनेशन हॉला पर्यंत येवं का मागीर हातून नांवय बरोव का म्हाका जायना तितलें त्या आळसाय आमकां प्रॉब्लम तेन्ना तो नित्यानंद प्रभू सांगता आनी थोडे कन्सेशन दिवचें जाता की तूं तो म्हणला पळय मिगेल कडेन इतलें जावचें ताजे किना चड हांव दिवचें जायना. नेक्स्ट विंडोन तू श्रील प्रभुपाद बैसला तांगेला वच तांणी कसं कन्सेशन दिल्यार पळय कसं म्हणून. आता तो मनीस पळय पुरा श्रील प्रभुपादाला वचून बैसलो आणि प्रभुपादाक सांगता हांव कृष्णाला चमकलो कृष्णान सांगिल्लें 40 मार्कात बरय म्हणून. ताजे नंतर हांव चैतन्य महाप्रभूला चमकलो चैतन्य महाप्रभून सांगलें 20 मार्कात बरय 20 मार्क हांव ग्रेस दिता. मागीर हांव नित्यानंद प्रभूला आयलो नित्यानंद प्रभून सांगलो म्हाका तू खाली एक्झामिनेशन हॉलांत यो हांव तू खाली नांव बरोवन वस बाकी 40 मार्क हांव बरोवन घेता म्हणून सांगला. जाल्यार
प्रभुपाद हांव घरकार दाखवून हांगा थंय येऊ का आणि म्हाका नांव बरोव का म्हाका जायना प्रभुपाद. तेन्ना प्रभुपाद सांगता एक काम कर, तू घरकाडे बैस, तुगेलो पेपर हांव बरयत म्हणून प्रभुपाद सांगता. आम्ही तितलो म्हणजे लेझी आमकां. आमकां चैतन्य महाप्रभून इतलें लायक चिंतामणी दिला, पण आमकां तेंवय करूना. आमकां पुरा हांगाचे थंयचे मटिरियल हें तें तांतू वचोच आमी तितलो वर्क आमकां लेझी, आमकां इग्नोरन्स तें पुरा केल्यार पळय. तशें पुरा जाल्यार एक एक ल्हान सान स्टोरी आशिल्ली. प्रभुपादान तितलें सांगिल्लें, जस्ट तुमी मिगेल धोती धराची, हांव तुमकां बॅक डोरान गोलोकांत एंट्री दिता म्हणून प्रभुपादान सांगला. बट तांतूय आमगे मिगेल मिगेल वरी जैन आस पळय, तांतूय मिगेल वर्गे जैन सांगता, ओ प्रभुपाद धोती धरका जातालो, मिगेल हात दुखतालो धोती धरका जाल्यार कसन करचें म्हणून सांगात. म्हाका धोती धरके वरू जायना. आमगेली अवस्था ती. आमकां पुरा इजी करून दिला देवान. देवाल नंतर चैतन्य महाप्रभून नित्यानंद महाप्रभून प्रभुपादांनी आमकां इजी करून दिला. जाल्यार आमकां आळसाय, आमकां करच्याक मन ना. कितें म्हळ्यार आमगेली भौतीक आसक्ती इतली चड आसा. मायाल प्रभाव त्या 3 गुणांत आमी इतले आमकां प्रभाव आसा आमकां 3 गुणाले. आमकां कसनय करचें ना. आमकां कोणय असो एक आमकां प्लेटान पळय आमगे वाट्यान तूं आमकां कोणय जेवण रेडी हाड दिला रे पळय, आमकां जेवच्यान तूं आळसाय. कोणें आमकां तोंडान भरोवन दिवं का, आमी वाट धरून बसता ती. कोणें येवन आमकां तोंड भरयता तस्तार मात्र जेवता. त्या नमून आमगेलें जीवन जाल्लें आसा. बट थँक्स टू प्रभुपाद, थँक्स टू गुरु महाराज, आमगेले एक इस्कॉन आमी एक इस्कॉन जॉइन जाला म्हणून आमी थोडे पुणी देवाला आमी करताची, थोडे आमी तपस्या करताची, वग्गी उठयताची, प्रयत्न करताची. तें आमगेले प्रभुपादान आमगेले मस्त एक व्हड एक मर्सी आसा, दय आसा. आमगे गुरु महाराजान आमगेले एक व्हड मर्सी आसा, दय आसा. आनी एक पॉइंट म्हळ्यार जेन्ना आमी जप करतात पळय, वेन वी आर डुईंग जपा, तेन्ना आमी आमगेल बुद्धीन काम करूं नज. बुद्धीक आमी सायडार दवरता. बुद्धी हॅज नथिंग टू, इंटेलिजन्स हॅज नथिंग टू डू विथ जपा. बुद्धी आमकां सायडार दवरता. आमी जप करताना आमगेल मन घेवका, मनांत आमगेल भाव आसता. आमगेल हें एक सेव न्हय देवाल. आमी देवाल सेव करताची, तें एक भाव आसता. आमी जप कशाला करताची, देवाक प्रसन्न करूंक. आमगेल गोलोका वच्चे ना तें सेकंडरी. आमगेल प्रायम फसी फर्स्ट आमगेल उद्देश कसं आसता म्हळ्यार आमगेल गुरु महाराजाक, आमगेल कृष्णाक आनी आमगेल राधा राणीक आमी प्रसन्न करचे आमी प्रयत्न करता. नॉट फॉर अवर प्लेजर. आमकां हें जप केल्यार आमकां गोलोक मेळटा, तें मेळटालेंची, बट दॅट शूड नॉट बी अवर इंटेंशन. तें आमगेलो उद्देश आसचे नज. आमगेलो उद्देश कसो आसता, that we are doing this chanting, we are doing this japa to please our Radha and Krishna, to please our Guru Maharaj. ये आमगेल उद्देश आसता. ऑटोमॅटिकली वेन आमगेल उद्देश राधा कृष्णाक आमगेल गुरु महाराजाक प्रसन्न करचे उद्देश आसल्यार पळय, ऑटोमॅटिकली आमकां गोलोकांतू जाग मेळटा. त्या खंडीत कसाला म्हळ्यार प्रभुपाद आनी गुरु महाराज आमकां व्हरताची, डेफिनेटली व्हरताची, तांकां खूश केल्यार. बट आमी आमगेल खुशी खातीर जप केल्यार इट विल नो डाऊट पळय जपाचे फळ मेळटा, तांतूं कांय देर इज नो डाऊट अबाउट इट. तांतूं कसं हें ना. जाल्यार जितलो आमकां मेळटा पळय फळ, तितलो मेळना. पूण 100% आमकां फळ जपाचे बेनिफीट घेवका जाल्यार पळय, वी हॅव टू कंप्लिटली सरेंडर टू कृष्णा, वी हॅव टू कंप्लिटली सरेंडर टू अवर गुरु महाराज, and we have to try our best. आम्ही एक उद्देशान जप करका की we have to please our Guru Maharaj, we have to please our Krishna, we have to please our Radha Rani. बस that's it. तितलो आमचे उद्देश असल्यार पळय डेफिनेटली आमकां गोलोकांत एंट्री मेळच्या साध्य आसा. हें जाल्यार आमगे कंप्लीट अटेन्शन जप कशी करचें. आतां जप करता जाल्यार एक स्टार्टिंगार आमी पंचतत्व मंत्र घेता. त्या पंचतत्व मंत्र एक सेकंड एक
हरे कृष्ण सॉरी हाँ त्या जप करताना जप करचे स्टार्ट जाऊ का जल्ला री आम्ही एक पंचतत्व मंत्र करताची ಕೆಲವು ಜನ एक वेळा मंत्र करताची त्या ಕೆಲವು जण 3 वेळा करताची बट दुबईंतू एक हरिनाम प्रभू म्हणून आशिल्लो डिवोटी आशिल्लो लायक एक व्हेरी एक्झॉल्टेड आणि व्हेरी सिनियर डिवोटी तांणी एक कंप्लीट माळा कंप्लीट वन राउंड जब स्टार्ट करका जल्लारी पड़ा पंचतत्व मंत्र एक फुल राउंड कर नु ताजी नंतर ही यूज टू स्टार्ट हरे कृष्ण महामंत्र जप and after every single round again he used to chant one time पंचतत्व मंत्र वन टाइम तेतनं पूर्ण माळा नाही बट स्टार्ट करका जल्लारी बैसून फर्स्ट फुल राउंड ताणे का तांणी करचे आशिल्लें पंचतत्व मंत्र कित्याक म्हळ्यार आमी जप करताना आमी कृष्णा नांव घेना आमी पंचतत्वाला नांव घेता कशाला म्हळ्यार द रीजन इज कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार कृष्णा नाम आम्ही जप करताना अपराधावर विचार कॉन्सन्ट्रेट करत होतो तो बैसून कृष्ण बैसून पळयता कोण कशी जप करता वो समकन जप करना जप करताना अंग थंय पळयता कृष्णाला काम तेची तागे डायरीन तेच पुरो पळोवचे दीनदयाल सची पुत्र पळय वो जप करताना कोणाक वाट उलयता मग एक अपराध नोट करता असतो तो कृष्ण जलारी पंचतत्व चैतन्य महाप्रभू कसन म्हणारी गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण अपराध नाही माने तरी ते निपुण गौर नाम गौर धाम गौर रूप गौर गुण अपराध नाही माने गौरांग महाप्रभू अपराध घेना अपराध घेऊन करते कसं नाही तरी ते निपुण आमक कंप्लीट आमका शेल्टर दिवन आमगे उद्धार करता गौरांग महाप्रभू चैतन्य नित्यानंद नहीं ए सब विचार चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद महाप्रभू हे अपराधात विचार करणार त्यांनी पॉझिटिव्ह पळयताची इतले आसून वो जप करता त्यांनी तशी पळोवचे कृष्णान पळोवचे अपराध जल्लारी कृष्णाला कलियुग अवतार पळय चैतन्य महाप्रभू ही नेवर सीज अपराध त्यांनी पळोवचे चैतन्य महाप्रभू आणि नित्यानंद प्रभून कसं पळोवचे म्हणारी चलो इतले कष्ट असला रही हाक टाइम नातला रही तो टाइम काणू इतलं माळ करता त्यांनी तशी विचार करतात चैतन्य नित्यानंद नाही ए सब विचार नाम ले प्रेम दे वहे अश्रुधार तांगेल एकच काम तुम्ही नाव घ्यायची आम्ही प्रेम दितात तुमका आणि त्या प्रेमान तुमका दोळा दाखवून उद्दा येऊ का गौरांगाल नाम आणि घेतात पळत तिथलं भाव तुमगेल येऊ का त्यांनी तशी विचार करतात त्यांनी घेतले अपराध घेण्याची ताजे निमित्त आम्ही जॉब स्टार्ट कर का जल्लारी पंचतत्वाला आम्ही एक मंत्र सांगून मागीर आम्ही जॉब स्टार्ट करतात आता हे जाल्लें आमगेलें टू बी व्हेरी अटेंटिव्ह वायल चॅन्टिंग तशीच आता एक केलो पॉइंट्स हांव एब्झॉर्प्शन आणि अफेक्शनाचे हांव बरयला एब्झॉर्प्शन आणि अफेक्शन आम्ही कसकसन पॉइंट्स आम्ही आमगेल जप करताना आमगेल मनांत आसता तें एक हांव पॉइंट थोडे बरयला फर्स्ट म्हणारी नाव आता आम्ही नेक्स्ट डे जप करतात पळय ती खुशी आमकां रात्री दाखवून येऊ का आई ब्रह्ममुहूर्त उठो का मग जप कर का ती एक तोंडार खुश येस का बिकॉज एक जप म्हळ्यार एक उत्साह येऊ का आमकां एक ते एक बर्डन आसचें जप इज नॉट अ बर्डन डुईंग चॅन्टिंग शुड नॉट बी अ बर्डन इट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ उत्साह एक उत्साह येऊ का भाई सकाळी म्हाका वगी उठो का म्हाका जप कर का एक मनांत येऊ का आमगे मनस्थिती तशी आसता या फर्स्ट पॉइंट
जप करताना प्रत्येक बीड पड़ा, मोती पड़ा बीड तक्का अशी टच करका बीडाक जशी आम्ही लेक्क आम्ही चैतन्य महाप्रभूला पायाचे मसाज करतात. आता सपोज आमगे जीवनात तू अशी दिवस आयलाय आम्ही चैतन्य महाप्रभू आमकां सांगता आमगे पाया मसाज करात करी, तशी चैतन्य महाप्रभू आमकां सांगलारी आम्ही चैतन्य महाप्रभू पाया मसाज कशी करताली इन अ व्हेरी डेलिकेट वे, व्हेरी सॉफ्ट वे, एक हलका हातान आम्ही तांगेल पाया मसाज करताची. त्या नमनार आम्ही त्या बीडच पळा आमगे जपमालाच्या त्या नमनार आम्ही बीड मूव करका हातान एकदम सॉफ्टली एंड व्हेरी जेंटली एंड व्हेरी नाइसली. आणि थर्ड पॉइंट म्हणारी जप म्हणारी जशी आम्ही नातान आमगे आंगार कशी उदक घालताची आमगे पूर अंग आम्ही ऑल करतात ना मात्या दाखवून पाया वरकेन आमगे उदका पुरा येवका तक सांगतात आम्ही जप आम्ही नावची तशी सांगताची. तशीची जप करताना आमगेले आत्मा पड़ा, सोल पड़ा, त्या सोलाक आत्माक कृष्णाला नावानी आम्ही नाणोका जशी आम्ही नाताना मात्या दाखवून पाया ते आमगे उद्दावत पड़ा तशीची आमगेल आत्मा पड़ा आमगेल सोल त्या सोलाक आत्माक कृष्णाला नावानी आम्ही नाणोका कंप्लीट कृष्णा नाव तू आमगेल आत्माका बुडोवका तितलं मोठं एब्झॉर्प्शन आसका आमगेला जपाक. ते थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट आमगेला तू विनम्रता आसका, ह्युमिलिटी. We should be very humble. All days, 24/7, 365 days. आमगेला तू ही कॅरेक्टर ह्या आमगेल हे जे कॅरेक्टर आसपा ह्युमिलिटी ते ऑलवेज आसका. किता म्हणारी विनम्रता ह्युमिलिटी असल्यार मात्र आम्ही अमृतमय जगत आणतो वच्चा साध्य असे. अमृतमय जगत म्हणाली स्पिरिच्युअल वर्ल्ड वेर एव्हरीथिंग इज नेक्टर. आमगेलांतू ह्युमिलिटी असल्यार मात्र only and only if we have humility and with a very humble mind, with a very humble soul, with a very humble attitude आम्ही जप करतात पडा तेच मात्र आमका अमृतमय जगतांतू कृष्ण लोकांतू एंट्री मेळच्याक साध्य आसा. बिकॉज कृष्णा हिमसेल्फ कृष्णाक स्वताक अहंकार पसंद ना. आम्ही रासलीलांत वरकेन पळयला आम्ही ऐकला सुमार वेळा वाजिला आम्ही बुकांतू रासलीला वरकेंतू राधा राणी चिक्के अहंकार आयला कृष्ण गायब जाल्ली. गोपीक चिक्के अहंकार जाला कृष्ण चमकल थंय दाखवून. कृष्णाक अहंकार बिलकुल पसंद ना. तेच ना कृष्ण लोकांत वचका जाला रे आमगेलांतू ह्युमिलिटी आसका. दिस इज अ व्हेरी बेसिक पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट म्हणारी जेतना आम्ही पूर्ण रूपारी संपूर्ण रूपारी देवाला नावाला समर्पण करतात पडा कंप्लीट सरेंडर करतात पडा तेन्ना आमका देवाल नावाचे टेस्ट आणि चड येता चड मेळटा. जितले आम्ही नावांत बुडतात पडा तितले कृष्ण आमका आनीक वयर घेता. कॉन्ट्राडिक्शन हे. The more we go down, the more we drown in the holy name
तितल्याची कृष्ण आमकां वयर तांडिता. सो कॉन्ट्राडिक्ट. सो वी हॅव टू बी व्हेरी मच आमकां तशें हांव सांगलें पळय, आमगे आत्माक पळय आमगे कृष्णा नांवान बुडोवका, ताका न्हाणोवका कंप्लिटली. त्या नमुनार आमकां नांवारी सरेंडर जावका, देवाल नांवारी समर्पण जावका. 6th पॉयंट म्हळ्यार जितले आमी देवा नांव एकदम बुड्डून घेतात पळय, तितलेची आमगेल भितरी एक कृष्ण प्रेम आसा पळय, तो जागृत जाता. आता आमी कृष्णाला अंश नवा, मुंबई वांचो जीव लोक, वी आर कृष्णाला अंश. देवाला आमी पार्ट एंड पार्सल ना. आमगेल भितरी सुप्त अवस्थेरी डॉर्मेंट स्टेटारी कृष्ण प्रेम आसा म्हळ्यार वय डेफिनेटली. इवन ए नॉन डिवोटीन आसा, डिवोटीन आसा, खंयच्याय धर्मांत आसो, खंयच्याय हातूंत आसो, तागेल्यान तूं कृष्ण प्रेम आशिल्लें खंडीत. बट इट नीड्स टू बी टॅप्ड. ताका जागोवका. ते जागयल्यार मात्र तो कृष्ण प्रेम आमगेल जागृत जाता. आणि एक पंत जागृत जाल्या नंतर जितलं आमी नामा देवाल नांवान तूं बुड्डून नांव घेतात पळय देवाले, तितलें चड आनी चड तो कृष्ण प्रेम जागृत जाता. तितलें एब्जॉर्ब जितलें आमी डीप जाल्ला, तितलें अफेक्शन आसल्यार पळय देवाले नांवाचें, तितलें आमी कृष्ण प्रेम आमगेल्यान तूं जागृत जावचें साध्य आसा. आनी आमगेलें अफेक्शन कशें आसता जपा वयरी. महात्मा दासान जपा अफर्मेशन बरयलेलें आसा. तातूंत फर्स्ट अफर्मेशन महात्मा दास प्रभून कसं बरयला म्हळ्यार, आय गेट टू चॅन्ट, आय वॉन्ट टू चॅन्ट, आय लव टू चॅन्ट. आमगेली मनस्थिती अशी आसता. जप म्हळ्यार एक बर्डन आसचें नज. जालें जप, बापा जायल सकाळी, बापा जप कर का. नो, दॅट शूड नॉट बी अवर एंथुजियाझम. आमगेलें एंथुजियाझम आसता, येस म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा चॅन्ट करूक, देवाल नांव घेवचेक म्हाका चान्स मेळ्ळा. फर्स्ट आय गेट टू चॅन्ट. म्हाका एक चान्स मेळ्ळा, एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा देवाल नांव घेवचें. आय गेट टू चॅन्ट. सेकंड, आय वॉन्ट टू चॅन्ट. म्हाका जप कर का. हे आमगेलें एक वत्ताय आसता आमगे स्वता वयरी. दिस इज द टाइम आय हॅव टू डू जपा. आय कॅनॉट डू एनीथिंग एल्स. हे आमगे स्वता वयर एक वत्ताय आसता. आय वॉन्ट टू चॅन्ट. अँड थर्ड, आय लव टू चॅन्ट. म्हाका जप करच्याक आवडटा, म्हाका खुशी जाता जप करताना. हे आमगेलें एक मनस्थिती आसता जप करताना. एब्जॉर्प्शन आनी अफेक्शन आमकां जपा वयर तितलें आसता. एक आळसाई, एक बर्डन म्हणू, एक करका म्हणू करचें न्हय. वय हांव देर आर 4 स्टेजीस. जप एक 2-3 स्टेज आसता. कोण कोण जप करतात पळय तांगेली 2-3 स्टेज आसता. फर्स्ट एक आसता भिव न्हू. अरे हांव जप करना जाल्यार देव कोपताल म्हगेल वयरी, ते एक भिवन जप करतात. सेकंड स्टेजार जप आसता एक आमी एक ड्युटी बाउंड, एक आमगे ड्युटी म्हणून की हांव दिक्षी घेतला, म्हाका आतां जप करका जातालें. हे एक सेकंड स्टेज. थर्ड स्टेज इज द वर्स्ट. सेकंड स्टेज म्हळ्यार म्हाका जप करका तीची, हांव जप दिक्षी घेतला, म्हगेल गुरु महाराजाक प्रॉब्लम जाताले, म्हगेल ड्युटी गुरु जप करका. ते सेकंड स्टेज. आणि फर्स्ट स्टेज म्हळ्यार कसं नाही म्हाका जप करका, म्हगेल कर्तव्य म्हाका आवडटा जप करचें. हे एक फर्स्ट स्टेज. आणि सगळा की ना बेस्ट स्टेज म्हळ्यार टू असोसिएट विथ डिवोटीज अँड डू जपा. हे बेस्ट. सगळा की ना बेस्ट खंयचे म्हळ्यार डिवोटीज टू असोसिएट कर न्हू आमी जप केल्यार ते एकदम उत्तम. ते आतां आमी घरकड बसताना त्याचे पुढे सांगले पळय, घरकड बसताना आमकां डिवोटीज असोसिएशन जायना जाल्यार आमी तुलसी महाराणी यात्रा बसून जप करी येता.
तुलसी महाराज असोसिएशन आम्ही घेवया हे एक आमगेले एक आसका मनांत एक आमगेलो एक उद्देश आसका कशें म्हळ्यार आय गेट टू चॅन्ट आय वॉन्ट टू चॅन्ट आय लव टू चॅन्ट सेकंड थिंग आनी एक पॉइंट म्हळ्यार हांव जॉब करता खंयच्याय भौतीक वस्तू मेळच्याक म्हणून न्हय म्हाका मटिरियल डिझायर आस म्हणून जप करना मटिरियल डिझायर फुलफील जाता तो एक बाय प्रोडक्ट जप आम्ही चंदायर केल्यार पडा लायक करून केल्यार पडा आमगे मटिरियल डिझायर फुलफील जाता आम्ही मागल्यार बिकॉज कितलेय म्हळ्यार आम्ही देवी देवता आम्ही हे करतात पळा पूज आनी करता जी देवी देवता तांणी हाडचे खंय दाखोवन कृष्णाला मागून घेवचे आमकां दिवचे ना तर कृष्ण मागीर डायरेक्ट दिवचे भाव आसा बट त्या आमगे कॉन्शियसनेस तशी आसना बट इनिशियली इन द वेरी इनिशियल स्टेज त्या तशी कॉन्शियसनेस दवरन जप स्टार्ट केल्यार पळय देर इज नथिंग रॉंग इन दॅट इज नथिंग रॉंग बिकॉज आमकां फळ मेळटा खंडीत त्या डेफिनेट अमरेंद्र प्रभून एक एग्जाम्पल दिलें माताजीला बॉम्बेच्या दॅट माताजी वॉज गोईंग थ्रू अ वेरी बॅड फेज ऑफ हर लाईफ तिगेल मतलब परिस्थिती मस्त वाईट आशिल्ली ती 2 चेडूं आशिल्ली बामूण ना आशिल्ली तिका तिगेल घरची परिस्थिती तिगेल आर्थीक परिस्थिती मस्त वाईट आशिल्ली इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट तिका घरचे बिल्स आनी भरचे रेंट भरचे ते भारी कश्ट जावचे आशिल्ले तिका एक सान एक काम जॉब करता आशिल्ली ती भारी कश्ट आशिल्ली योगानुयोग कशी जालें म्हळ्यार तिने एक वेळा एक आमगेल्या इस्कॉन प्रोग्राम अटेंड केल्ला इस्कॉन प्रोग्राम अटेंड करतना तिने एक लेक्चर अटेंड केल्लें आनी लेक्चरान तूं ते प्रभुजी कोण लेक्चर दिता आशिल्ले पळय तांणी सांगलें तुमगेले जप करतना तुमगेले मटिरियल डिझायर्स पळय त्यावेळी देव फुलफील करता त्यावेळी तांकां करूं साध्य म्हणून तांणी एक लेक्चरान सांगिल्लें आशिल्लें आता त्या अमरेंद्र प्रभून त्या माताजी नाव आणि कसं नाही सांग न्ही आणि त्या प्रभूजीले नाव सांग न्ही कोण लेक्चर आणि दिता ना त्यांनी अशी सांगितलं बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी हे एक सत्य घटना झालेलं असेल त्या मागीर त्या माताजीने त्या पुरा प्रोग्रामांनी जाल्या नंतर त्या व्यासासनार कोण जप कोण लेक्चर दिलेलं पळा त्या माताजीन वचून त्या प्रभूक मेळ्ळी ती माताजी आणि निमगिल्या खंडित जप केल्यार अशी जात बाय मिगेल मटिरियल डिझायर पूर्ण जात बाय त्या प्रभूजीन सांगलें बाई जाता जावचें अशें पुरो तुम्ही ट्राय कराची तेच ना ती माताजीने डायरेक्ट फर्स्ट दिवसापासूनच दाखवूनच तिने 16 माळा करच्या स्टार्ट केलं तिने 16 राउंड फर्स्ट दिवसांतूच आणि एव्हरी सिंगल डे ती कंटिन्यू 16 राउंड करता आशिल्ली करता तशी 6 महिने 7 महिने जाल्ले पण तिगे परिस्थितीन तू कसं नाही चेंज जायनी ती कसं नाही कळली म्हळ्यार काही जाल्ले चेंज आशिल्ली तशी आसा ती कष्ट तशी आसा तिगे काही प्रोग्रेस जायनी मटिरियल लायफान तू ती तशी आलोचन करून वापस 6-7 महिने नंतर वापस ती त्या देवस्थानात चमकली इस्कॉनाच्या आणि सेम प्रभू वापस मेळ्ळी ती आणि त्या प्रभूक तिने सांगलें की प्रभू यशस्वी हांव 6 महिने फुडें आयिल्लो हांगा तेन्ना हांव तुमकां अशें म्हळ्ळें तुमी सांगिल्लें जप केल्यार तुमगेले मटिरियल डिझायर फुलफील जाता तेन्ना हांव इमिडिएटली 16 राउंड स्टार्ट केल्लें जाल्यार आज मुगेले 6-7 महिने जाल्ले बट म्हाका कसं न्ही मुगेले परिस्थितीन तू म्हाका काही चेंज काही दिसता न्ही कसं कर शकता हांवें मंत्र करून म्हाका लाभ मेळटा तुवें तशें तिणें प्रभू वटू एन्क्वायरी केल्लें तेन्ना प्रभूजीन सांगलें वय जायनी वय कसं न्ही एक काम करा ती तुम्ही 32 राउंड डबल करा तुमगेले राउंड ट्राय डुईंग 32 राउंड जाल्यार पळयात ताका ती म्हणाल ओके आणि मागीर वापस तिणे येवन 32 राउंड करचे स्टार्ट केले आणि जशी तिने 32 राउंड करचे स्टार्ट केले पळय तशीच एक 3-4 महिना ना योगानुयोग देवाल दय जावन तिका एक लायक काम मेळ्ळें विथ अ व्हेरी गुड पे स्केल अँड अ व्हेरी गुड पोझिशन तिका एक लायक काम मेळ्ळें आणि ते काम मेळ्ळे नंतर तिका आर्थीक परिस्थिती तिगे चेडूवाले स्कुलांत फीज आणि घराचे रेंट आणि पुरा ती व्यवस्थित भरच्याक तिने स्टार्ट केल्या तशी तिने 1 की 2 वर्ष तिने त्या काम केलें मागीर तिका आलोचना येयली इतलें वर्स हांव भाड्या घरा राबला आतां म्हाका स्वता घर घेवका म्हणून तिगे मन अंत आयलें तशी मागीर तिने 2 ते 5-6 महिने तशी केल्लें आणि 6-7 महिन्यान तिने स्वता घरय घेतलें म्हळ्यार सांगची अभिप्राय म्हळ्यार इतलेची अमरेंद्र प्रभूलो की मटिरियल डिझायर वर्के हरे कृष्ण महामंत्र केल्यार फुलफील जाता दो दॅट शुड नॉट बी अवर इंटेंशन अँड दॅट शुड नॉट बी अवर एम आमगे उद्देश्य
मटेरियल डिझायर मेळ का, मटेरियल वस्तू मेळ का, त्या उद्देशार आम्ही जप करचा न जप, बट दिस इज अ बाय प्रोडक्ट. आम्ही केल्यारी आमकां हें मेळूं काही साध्य आस म्हणून एक स्टोरी सांगितली अमरेंद्र प्रभू. तशीच लास्ट आनी आमगेल्या एब्झॉर्प्शनात आनी अफेक्शनात पॉइंट म्हळ्यार आमकां स्वता आम्ही लेखल्यार पळय हे जप आम्ही स्वता करताची, आमगे स्वता करून आम्ही प्रोग्रेस करतालीची भक्तींतू, ते पॉसिबल ना. दॅट इज इम्पॉसिबल. आम्ही हें आलोचन केल्यार पळय आमकां कोणाले असोसिएशन नाका, आमकां कोणेय नाका, आम्ही एकल्यांनी घरकडे बैसून लायक करून आम्ही जप करी येत, जप करून आम्ही आमगे भक्तींतू मुखार वचेत, हें पुरा अशी लागून आम्ही जप आनी केल्यार पळय दॅट इज इम्पॉसिबल. हे पॉइंट एकदम तुम्ही नोट करून आम्ही सगळ्यां नोट करून बसका. दॅट इज इम्पॉसिबल. आमकां आमगेल भक्तींतू आमगेल्या आध्यात्मिक जिवनांतू प्रोग्रेस करका जाल्यार आमकां आमगेल्या वैष्णवाले, आमगेले गुरु महाराजाले, राधाराणीले आनी कृष्णा वयरी आम्ही कंप्लिटली डिपेंडंट आसका. कंप्लिटली तांगेल मर्सीरी, तांगेल दयारी, तांगेल कृपारी आम्ही डिपेंडंट आसका. तें आम्ही ह्युमिलिटी दवरल्यार, तितलें आम्ही मनांत दवरल्यार आमगेल्या आध्यात्मिक जीवन, आमगे स्पिरिच्युअल लायफ, आमगे साधना, आमगे भक्ती आस पळय ते हगूर हगूर वाडच्याक साध्य आसा. ह्या कलियुगांतू हरिनाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलव नास्तेव 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 गतीर अन्यथा. देवा नावा शिवाय आमगेल कसं गती ना. आजकाल आम्ही पळयताची मस्त कष्ट आसा जीवन, मुखार आनी कष्टाची. इट इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स्ट अँड फ्रॉम वर्स्ट इट विल बी गोइंग टू मोर वर्स्ट. सो वी हॅव टू आम्ही स्वता आनी आमगेल चेडूवांक किंवा आमगेल बायलेक आनी बायलेन आमगेल बामणाक पुरा ओट्टू जावन एक मन घट्टी कर आम्ही एक उद्देश दवरका, आमगेले एक लक्ष दवरका की जाल तितलं वगी जाल्यार हे जीवनांतूची आम्ही कृष्णाला वचचे प्रयत्न करका. वी शुड नॉट वेट फॉर अनदर लाईफ बिकॉज वी डोंट नो. आमकां गोतना आमकां वापस मनुष्य जीवन केन्ना मेळटालें. वी डोंट नो बिकॉज आमगेल पास्ट इम्प्रेशन असतात, आमगेल पास्ट कर्म असतात आमगेल वटू. आम्ही आत्ता जप करताची जाल्यार जप आमगेले वी आर स्टील आम्ही मिश्रित भक्त. वी आर नॉट शुद्ध भक्त. आमगेल भक्तींतू आम्ही 100% डिवोशन ना. एटलिस्ट मिगेल हांव सांगचे मिगेल 100% डिवोशन ना. वी आर हांव मिश्रित भक्त. आता हांव इतलं प्रवचन केलें, इतलो उलयलो जाल्यार म्हाका गोतना फायज सकाळी हांव कशी जप करता म्हाका स्वताक गोतना. बिकॉज वी आर इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड. वी आर सराउंडेड बाय मटेरियलिस्टिक पीपल. वी आर सराउंडेड बाय मटेरियलिस्टिक एनवायरमेंट. भौतिक वस्तू आमगेल सकड दिकन आसची, भौतिक लोक आसची, नॉन डिवोटीज आसची. म्हळ्यार एनी टायम आमकां साध्य आसा की वी मे गेट डायवर्टेड टू डिफरंट थिंग्स. पॉसिबल आसा बिकॉज देर आर सो मेनी डिस्ट्रॅक्शन्स नाव. गॅजेट्स आसची, मोबाईल आसा, टीव्ही आसा, इंटरनेट आसा, पुरा आसा. देर आर डिफरंट टायप ऑफ पीपल अराउंड अस. बट वी शुड बी व्हेरी सिन्सियर, व्हेरी हंबल आनी व्हेरी डिटरमाइंड आसता आमगेल्या. आनी नॉट ओन्ली आमगेल लेखतले, आमगेल चेडूव, आमगेल बायल आनी जितले आमकां हे डिवोशन आमगेल्या लायक माइंडेड पीपल आसात पळय तांगेलो टू राबून आमगेले डेफिनेटली आम्ही एक प्रयत्न करका. आमगेले एक सिन्सियर एफर्ट आसता की आम्ही हे जीवनांतूची देवाला पावोवका म्हणून तशी आम्ही प्रयत्न करता. इतलें सांगून हांव आयची आमगेली हें कथा कैद करता. हांव वन्स अगेन आय एम व्हेरी सॉरी फॉर द डिले. म्हाका क्षमा कराची. हांव ट्राफिकांत आशिल्लो त्या निमित्तान व्हेरी